हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी कुटुंब बैसनु सोफारीने दोन ताटी मारनु हशा अकॅडमी कार्यक्रम ನಮ್ಮ टीव्ही पुणया येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी सन प्रीमियम येया हसया सीझन दोन्ही कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी आणि ನಮ್ಮ टीव्ही सांगात मेळणो प्रस्तुत करता सन प्रीमियम येया हसया सीझन दोन्ही पॉवर्ड बाय रुची आणि विश्वासाक 19 आणि 8 इसवी तुकून एक होड ब्रँड जावन आशिल्लो तसले अरुणा मसाला तशीची आयडियल आईस्क्रीम संतोष राईस भद्रावती लव मार्क्स ब्युटी सोप कॅल्सिब्राईट टूथपेस्ट अँड टूथब्रश 1000 लाईट्स आणि अमृत नोनी हांका मस्त मस्त आभार मानतोची आजी आमगेल सांगत उपस्थित असाची महानिर्णायक जावन आशिल्ले तसले कासरगोड चिंदण्णा हांका हार्दिक स्वागत म्हणता तशीची आमगेल सांगत आशिल्ले अनेक निर्णायक हेनरी डिसिल्वा हांकाय हांव मस्त हृदयांतराळारी स्वागत म्हणता तशीची अनेक निर्णायक सतीश नायक मामाकाय हांव हार्दिक स्वागत म्हणता कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचे यजमान जावन आशिल्ले तसले डॉक्टर जगदीश पै मामाकाय हांव हार्दिक स्वागत म्हणतोची सन प्रीमियम एया हसया सीझन दोन्ही पवर्ड बाय अरुणा मसाला टेस्ट अँड ट्रस्ट सिन्स 1980. सो ह्या एपिसोडांत आमगेल सांगात अनेक टीम मस्त एक्सायटेड जावन प्रॅक्टीस करून रेडी जावन आसा ती तुमकां एंटरटेन करूक. सो तांगेले घेवन या कितले तांणी प्रिपरेशन्स केला किशे हसोवच्याक तांणी रेडी जावन आसात म्हणून. मॅम खंयची गांवां दुखून आयलीं ती आनी तुमगेले टिमा नांव कशी? आमी मंगळुरातून आयल्याचे कोंकणी सांस्कृतिक संघ आमगेले ग्रूप आयचे प्रहसन हास्य प्रहसन म्हणून आमी लेखताची बरयलेले आशिल्ले प्रभा भट म्हणून ती तिने बारी छान करून तेगेले प्रहसन लायक करून बरयला महायोग ने महारोग म्हणून. प्रथम जावन मंगळूर महानगर पालिके भितरी कुदमल रंगराव पुरभवनात हे कोंकणी येया हसया म्हणून फर्स्ट टायम जाता आसा. हे आमकां इतलें खुशी की आमगेले कोंकणी बांधवांक तांगेले कसो एक प्रतिभा आसा तें एक दाखोवचे एक संदर्भ मेळ्ळा म्हण लागता आमी. तशें आसतना आमगेले साहित्य अकादमी तुकून आमकां सांगलें की तुमी एक 2-3 टीम पेटोवका म्हूण आमगेले कोंकणी सांस्कृतीक संघाक. हे संघ मस्त पोरनो 1981 जालेले 39 इयर्स जाला आनी हांकां कसं म्हळ्यार येदोल तें हास्यमय म्हळ्ळें येदोल तें आमकां आमी तसो परफॉर्मन्स दिलें ना जाल्यार सामाजीक नाटक आनी यक्षगान कोंकणी यक्षगान की आनी मस्त बरो कार्यक्रम आमी एक्चुअली मांडून हाडलेलो आसा. जाल्यार हे एक हास्यमय जावन खाल हास्याक खातीर करचें एक सान एपिसोड हें फर्स्ट टायम आमी करचें हांगा. जाल्यार प्रमयन तिणें मस्त बरो वांट घेवन चंद करून बरयला. त्या 15 मिनटां खातीर सादारण म्हाका दिसता 15 दीस तिणें रात फाल्लें काम केलां. तेजें पुरा तें कॉस्ट्यूम हें करचें की आमकां ट्रेनींग दिवची की आमकां डायलॉग दिवची की मागीर एक कसो विशेश म्हळ्यार आमगेल्यान तांकां मुरली मामा आसा आनी हांगा जयंती माई संध्या आनी परा एक्ट करून गो तसो हांकां स्टेजार वचून गो तसो जल्दी करून हांकां एक सब्जेक्ट दिल्ली म्हणजे जाल्यार हें सक्सेस जाता म्हणलें खंडीत मनोभाव आमगेले बरयलेले प्रभा मायेक गोतूस तेच करून आमकां दिसता की आमी हाजे लायकून परफॉर्म करताची आनी हाका तयारी लायकून केला म्हूण दिसता. आनी तुमी एक हे आमकां स्टेज दिलेलो आसा तें आमकां भारी खुशी जाला. आनी आमी हें पण विन जालें म्हणजे जाल्यार नेक्स्ट आमगेले परफॉर्मन्स म्हळ्यार आमी फर्स्ट रावंड येता म्हूण लागताची आयले म्हणजे जाल्यार इतलें लायक करता की तें हांकां एक प्रायज डेफिनेट म्हूण म्हणटा तशी एक परफॉर्मन्स दिवका म्हूण आमी लागला. कॉन्फिडन्सच आमकां केन्ना मुखार हाडचे. सो ते कॉन्फिडन्स मुखार हाडू म्हूण सांगून हांवें एक म्हगेलें बेस्ट विशेस सांगता. सो हें फर्स्ट टायम की तुमी कॅमेरा येदोर येवन फेस करचें. ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಇಂತೂ मोस्टली म्हाका दिसता एकाच की दोनी प्रोग्राम अशा पळोवंक आमगेले जाल्यार आतां भारी खुशी जाता की ನಮ್ಮ टी व्ही तुमी रेकॉर्डिंग करून सगळे प्रपंच दाखयता म्हणल्यार ताची व्हड खंयचें ना.
जाल्यार आमी हांगा भितर बसून केल्या री आमी केल्ले परफॉर्मन्स पुरा जनके मेळटा आनी आमगेले हे एपिसोडांत एक लायक मॅसेज आसा तें तांणी पळोवन तें मॅसेज कसो म्हणून आयकून घेवन तें तांणी तांगे जिवनांत घेतलें म्हणजे जाल्यार मस्त बरेपणें आसा म्हूण लागता. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅನಿ ಪುರಗಾನ್ ರೆಡಿ ಜಲ್ಲಿಂತಿ ಸ್ಟೇಜ್ ರೆಡಿ ಅಸ್ ಸೊ ಚಾಂಗ್ ಕೋರ್ನು परफॉर्म कोरनं हसेसिया म्हणून सांगून हांवें सांगता. धन्यवाद. आणि आयचे कार्यक्रमाचे आयचे एपिसोडाचे कोंकणी सांस्कृतिक संघ मंगळूरू हांगेले योग की महारोगो कसं घेऊन पळो नये. आता तुमगेल समक्षम जावन प्रदर्शन करताची कोंकणी सांस्कृतिक संघ मंगळूरू पंगड. ऐकयाची 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 सक्कट लोक कान देऊन ऐकयाची. आत्ता परिस्थिती मस्त वाईट आसा तशी म्हणू आम्ही भिवची नाका म्हणून आम्ही मस्त खूश पावचेय नाका. कलियुगांत मानव जीवन अति श्रेष्ठ जावन आसा. तेदना देवान सृष्टी केलेले ते प्रकृती पुरो वायट करता. तेदना 2020 आणि 2021 इसवींतू जनांक बुद्धी शिकोवचें म्हणून अतिवृष्टी अनावृष्टी महायोग मिगेल चूक जाल्ली महारोग म्हणले रुपारी येता. हे अस्सल एक महारोग म्हणल्यार काणी कोण दृश्य रुपार कोण दाखयता की आनी ते कोण पळयता की आनी ते कोण आयकता की आयकले कोण सांगता की सगळ्यांकय बारीक मुखार सुद्दां चांग जाता म्हणल्यार कतरी आत्ता हें प्रदर्शन तुमगेल्या मुखार करताची महायोग महारोग. देखील गुर्त मेळ्यो तुमकां हांव म्हळ्यार कोण पूर्ण जनाकय सूख दितलो. जगतच्या सर्वांक गेले देहा भितर हांव गेला री तांगेल अखेरिताय हांव तांगेल ओटू वचून तांकां सूख दिता. ताजे खातीर तांणी मेगेल वेर बारी मोग दवरला. कसं म्हणता तुम्ही हांव होड न्ही मै वय अम्मा घालतना हांव होडू देवा घालची पुल्लाचे मोल्ल आतांय चर्चा करताची जाल्यार म्हाका दिवचे दुडवा वखदा दुडवाक कोणेय चर्चा करनाची. 2 रुपये म्हळ्यार 4 रुपये दिताची 4 रुपये म्हळ्यार 8 रुपये दिताची. त्या मेगेल होडपण न्ही वे. आनी काय गुत्त सो तुमकां देहाचे पूरा अंगाक विंगड विंगड डॉक्टर्स आसाची जाल्यार हांतू सादारण पूरा डॉक्टर्स म्हाका वखद दिताची. ते मेगेल होडपण न्ही वे. कथा म्हणटा तुमी. आनीकय एक विशय आसा. हे मालगड आल्या पित्रार्जीत आस्ती म्हणलेलो आसा पळय तांतू ताय वांटू मेळ्ळी जाल्यार पित्रार्जीत जावन आयल मेगेलांतू पूर्ण जनाके खंडिताके वांटोच हक्क कथा म्हणटाची. त्या निमित्ती हांव होडू अनेक विशय जागृत करायची. आता फुडले वर्स दुखून ऐकलं येतास आयला जनाक भय सूर जाला नांचप कसो गेले उड्डप कसले तागेल विशयारी जागृत करायची. पळय तो रोग येवच्या पुरो जागृत करायची. हांव होडू हांव गोडू.
सगळे जगात तांतू प्रत्येक देशांत आजी हांव आसा कसं म्हणलेकला पुरा जना कडेन पुरा जनाकय हांव म्हणल्यार आतां भंय भीती चैना तुकून उवाना तून आयलो खंय तू ना इल्यार इत्ते हांव चमकल कडेन ताका धरचेची तुमकां गोतूस बाय म्हाका एक न्हय दोन दोन नांव दवरला कोरोना कय आनीक कोविड-19 रबेगा कोविड-19 में हल्ले बोलता तुगेले सैजनी तुगेले प्राय त्या पळोवन तुका 19 म्हूण दवरले शिवाय तू हल्ले जन म्हणले कोणू का कसं म्हणलें दुरा लाग घेऊ नका अंतरा सांगिल्या समची दूर असलरी एफेक्शन लाग गैलारी इन्फेक्शन रबे 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 भारी भारी इंग्लिश उलयता तू नाही कसं सगळे जगता भोवून येयला म्हळ्यारी प्रत्येक देशांत आसामा म्हळ्यारी झालं तुका न्हू त्या देशाचे भाश म्हाका येता हांव ओडू चैना भाशेत तुका चाय चुई खंयची भास येता म्हाका आतां हा एक घरल्यान तूं हा पक्कन एकड्याक हा आशी म्हणून कांकी काढली बा कांकी नाही तर शिंकी ते वेळ एक सांगू कोतला तुका हळलो तें कांकीची हा आयली म्हणजाला री हा घराची हा. आपम आस पळय आपम त्या गशे उठकोवच्या आपम आपम वेंगड सांगा ती कसा मागीर ती सांगताची बापा मा आपा माझी ती हा तिणे हा. आंगणात धावून हा अंगणा धावचे अंगणा धावण्याचे रान्ना धावता जातो ते वचून हा पल्लो गिल्लो रबया पल्लू गिल्लू नाही पल्लो नी गेल्लो म्हणून सांगा त्यांची हा मागीर कोण कोणा हितला वचून हेजवा थंय तुका ताळ मूळ पुरा कस उलयत या तू त्या ताळ मूळ नाही पाळ मूळ म्हणतात ताका त्यांची ते पुरा हाणू हा सुकोन हा धाडानू हा भाजून हा करपानो करपाची नाही त्या आणि पिट्टी करता म्हणला ते कोर हा. कसं 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 रवे अगुर कसं 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 नाही कश आहे करतो तो आणि आमक मलगड्यानं सांत करू समो पिवयला तुम्ही सान असून तुकून वैगा या नाही कशा युतवत म्हणेल कशाच पळा समा पिवयला आणि आमका जिब्बे थोडे लयला तुमका कसं लायला तेच या कसं म्हणतात का किरत कसं म्हणतात का जिब्बे का ॲकंडिया जल्लारी हक्क सांगला काही कळता ॲकंड म्हळ्यार बिकंड म्हणतो हा मागे सांगा हा जगत तांतू हा हांव भितर आयल नंतर आयल नंतर पुरा बंद केला कसं पुरं बंद केलं तू वार गिर वार वैगा त्या वार नाही या बार आणि गिर म्हणून सांगा वार गिराची त्या हा असं मागीर बस गिस रैल गिल हाईट वेट हाईट वेट
त्या हाईट वाईट नाही फ्लाईट म्हणून सांगा. त्यांची हा आणि हब्ब गिब्ब रबे रबे हे हब्बू गिब्बू नाही पब आणि क्लब कसं उलयता हळू जन हा सांगा आया पुरा वाईट काम केला तू न तुका दोळ पिनी समज की ना इत्याक म्हाका समज दिसताची पुरे जनी ना तुका दोळ समना दोळ दिसत मात्र हा. भितर कसले नात आणतो त्या भितर असको म्हणणं अंत असला पुरो हा त्या म्हणला ऐका हा हाय सांग हा वाईलंतर हा जगात आज खंय खंय जान हा पुरा ओट्टू जाऊन हा तांगेल घरला बैसून हा. परस्पर उल्लोच की हा जेवण कडची की हा. पुरा केलेलं असं हा. तिथली मात्र नाही मगिरी मुंजी हा वर्डिक हा निश्चय हा 10 हा 11 12 13 वैगा रबे त्या 100 त्या वत्ता त्या 10 इकरी नात तू बार तयार मात्र यांची हा त्या पुरा हा उणे कडच्या जाय नी वे आता जाऊन पुरो हा मगिरी मागिरे हा तू कसं म्हणता मग सांगा बा म्हण खई की हा काही की खई की काम करता हा जाऊ बायल खई की काम करता हा हंका दोग जनाक ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ನು हा घरल्यान तूची हा कसं काम घेऊन दिला हा वर्क फ्रॉम होम घरात तुची हा असं आणि सांग, हा. ते त्यांनी काम करची तुकून हा तांका चढू जेल्लारी हा. ते निघेले निमती रपई हान्य ऐकला री तुगे गळ चेडून तुका नाश कोण चढतल्याची खुसूल चेडू केलेला आणि काही काही सांगू नका नी हा. नाश केलं काय नाश केला बा सांगा कसल गलाट हो मार्गामध्ये रबुनो हा फोडू म्हणू ಕೊಚ್ಚುನ್ ಗೆತ್ತಸತಿ उई ಬೆಜ್ಜೆ ಗತಿನ ಹಾ. ಹೊಡ್ಪಣ ಕಾಯಿ ಊಣಿನ ಹಾ. ವೈ ಹಾ. ಕಸಲ್ ಕೊಚ್ಚಿತಾಸಿಲ್ ತೂ ನೀ ಅವ ಮರ್ಯಾದಿಂದ ಹೋದು ಮರ್ಯಾದ ಮರ್ಯಾದ ಹಾ. ತುಕ್ಕ मग तुम्ही सांगाती इथं ह्या तोंड मर्यादेक दिवची तोंड वय हा नव समा पळेला रे बोंकुनो घालता ती येतेवा पळा तुक्क चिके हा. भास ऊन अर्थ जाऊचे मला तू कुठेच दिसता जन हा. कसन सांगता ती गोतस तुका कसं सांगतो जी फुडली जन्मातू आम्ही केलेल पापा फल ह्या जन्मातू तू गेल निमती भोगता सती म्हणो त्यांनी तुका मर्यादी दिवची नाही मागिरी शाप दिवचे मागिरी तू किती फूल घालची वे मक्का हा. कितली चंद कोण पळयतात गोतस्वा इथं इता म्हळ्यारी हा. हाव कितली चंद कोर मेगेल काम करतो असता मागिरी कसले अडचण सणसण ತೊಂದ್ರೆ ಉಪದ್ರವ ಕ್ಯಾರ ಕರ್ನ मागिरी मेगेल काम करतो असता ओहो जाल्ल्यारी तुगेल उपद्र चढ जावनो हा. माक सैसू चक्क जायना हा. म्हणता नाव फेल जाता मल्हारी तू शिकनी वे तू खई सोडतो माका शिक्षाक इथं जाल्यारी हा. जन माक सोड घाल ना ती हा. त्यांनी अनेक मनशाले हा. चांग काम करचे हा. मेगेल तसले जन हाणू ओहो मक्का ख शिकोरनु हा. मक्क पास करता ती मल्हारी तू सेसी वे तुझी बॉड भास नातीला एक उरलेला एक किसुल्ला इता हाव हा. तुगेला म्हणजे चिल्लारेच नाही मागिरी नॉट वे लक्ष 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 मेजी जाती हा तशी जाऊन हा. हावा होडू ओहो हावा रायू ओहो हा जलारी मर्यादे को हवा ओढू कसाला किड्यारण्य म्हणजे रडतू तू चिक्के पळया हा. आम्ही ह्या होड सान असू पळ्या हा. मगीर मुखार सुया हा. हा थंय पळतो
हासतास पळतो रबे हा तू रबे हा कसं आम्ही उलट खुशी जातास हा बा येऊन आमगेल बिचार रिग्गुनु हा. आमक नाश करची पडे तक धावडा का दौडो का नुआ वय कसं करतो बळे आमगेल जन असत नव्हे हा. भारी बुद्धंत वय आबा. त्यांनी वॅक्सिन शोधून काढला वय. आणि खंची वाटते रे रिग्गुना जमणो वय 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 बळे ते जन आ वय नुआ वय. पुरल पळे पळे, साला रबल्याची वय. वय का पळे ते जन पुरा साला रबल्याची एसटी कोण कसाला कोताच तांनी रबिले हा पिक्चर आवचा का तिकीट घेवचा मात्र तुझी कर्म वय. त्या वॅक्सिनेशन घेवचा का तुक्कू दौंडाच खातीर वॅक्सिनेशन घेवचा का पिले तांनी जल्ली तुका लानी तू कैद आणि तू आमकां तुका वच्ची सांग कोरोना तू हांग येवच्या ना ना कोरोना तू हांग दिशा ना ना कोरोना तू हांग आयल्यारी तुका वाचना ना बस अब्बा दौंडाला गेला. राबयाती कसं गलाट करता असत तुम्ही अशी पुरा गलाट करूनच जा. ना नक्की, आम्ही ओटू मेळ नसू का तू मेलास का आम्ही आणि कसं कर का म्हणून सांगू येत वा आत्ता कालान तू आ. क्षण मात्रारी मनुष्याल जीव ना म्हण करचा का हाव मात्र अहो. तशी जलल मी त्याने मक्का मस्त गौरव असं असं आता हांव कसं करता हांव ओढणे मे हांव मरत ना म्हाका तू कसं कर का म्हण नेमकी तसवे वय तू एकलेल देहान तू रिगली म्हण जाल्ला रे हं. त्या मनशाक वळवळ्यानु त्रास दिवनु तागेल दुड्डू पुरा फुट्टी कोरनु ताक पळोंग येतिला देवा हक्कांग तुकून एक पंत भर देवा म्हण मागता ना, ना. तशी म्हणू का आणि कसं कर का सांगा तशी जलल मितना आ. आम्ही कोणाकाय तोंदर दिन अशी आमक दिलेलं असेल काम आम्ही चंदायर करका होड म्हणलो तो परमात्मू एकलोची हा तोची शाश्वत हा कळलं तुमका होड म्हळ्यार तो परमात्मेकलो होती ताणे पुरो चलोवचे पळया जाग्रत करा वापस तुमकां घरकड बैसून धरल्या ना आयदन घासूं कावे आंगेल उंबळकावे उद्दावां कावे नक न्हय त्या करून नज मुंडलारी आत वापस येईल त्या महामारी तक दौडाच खातीर मास्क घालाची सॅनिटायझर यूज कराची आणि अंतर दवराची या केल्ली मुंडलारी आमकां आनी त्या महामारी कसले करूं जायना आमी सुखारी चंदायरे आसता सर्वे जना सुखिनो भवन्तु. दोग जाण मुरलीधर कामत आसाची एका नाटकांत पुराणाले रोल भारी लायक जाला आमगेले मुरलीले तागेले अनुभव तांतू समज दिसतशिले आनी कॅप्टन मायन चंद करून लायक करून बरयला सो ऑल द बेस्ट मुखावेल कॉम्पिटिशन आनीक चड पंचव म्हण हांव आश पावता येया हसया सीझन 2 घरा भितर आवय भास कोंकणी री उलया गोडी गोडी होडी भास कोंकणी जय म्हणूया येया हसया सीझन 2 येया हसया सीझन 2 शानदार जबरदस्त जिंदाबाद जल्ला की म्हणू महातीर्पुगारतींनी आमकां कॉमेंट दिवचे आसा कोंकणी सांस्कृतिक संघातकून एक प्रदर्शन जाला ते कशें जाला कसन जाला म्हणून फर्स्ट कॉमेंट आमी हेनरी मामा कडतकून घेवचकिंत फुडें हें पंगडाचे गुर्तू करून दिवका म्हणून न्हू प्रभा भट माई कडेन निमगयता तेंच्यांनी तेंगेलें नांव सांगलें हांव प्रभा भट्ट
आयचे एक सान मटाचे एक मेसेज दिवच्या मात्र प्रयत्न केले ते कितले तुमकां खुश जाले म्हणून म्हगेल्या विशयांत कसले चूक केसले माफी करता म्हणून हांव तुमगेले निमगून घेता हांव गोविंदराय प्रभू म्हणून हांव एक रिटायर्ड बँकर आतां रिटायर जाला तुका न्हू मस्त पुरा सांस्कृतिक कार्यक्रम देवस्थाना कार्यक्रम कोंकणी खातीर कोणी जो कसलेंय काम करो थंय वचून मिगेल एक हें वॉलंटियर जावन काम करचें तशीची आमगे संघांत यक्षगान कोंकणी प्रदता तांतूं परा भाग घेवचें तितली मात न्ही हांव एक योगाचो शिक्षक जावन आसा हांव मुरलीधर कामत म्हणून म्हगेले स्ವಂತ ड्रायव्हिंग स्कूल आसा हांव ड्रायव्हिंग शिकयता आसा ह्या म्हयना आमकां एक हे आचोया आख्खे आमगेले पंगड दिवया म्हणून केला तशें येवका म्हणलें ते तीन सांगता वय 10 दिसां पयलीं फुडें सांगिल्लें तिणें ते वेळी तिणें एक 2-3 दीस आसतना कंप्लीट सेट केलेलें ते जायते म्हणलें खुशेर कित्याक म्हळ्यार हांव एक सदस्य कोंकणी सांस्कृतीक संघाचे मागीर पुरो जाणां आमकां मोग दिता सांस्कृतीक संघातूं तशीच आमी त्या एक 3 बरयले कसं की त्या तो एक मॅसेज आसा आमगेले तिली हाचें कशी कोरयता म्हणून लेखून आमी कसं की एक केला तूं केसला माफ सांगा किडनी आणि एक सण कोरोना डायबिटीस हार्ट आता हार्ट तेंगेलें नांव एक सांगे संध्या पै म्हणून म्हगेलें नांव हांव हाऊस वायफ जावन आसा येस धन्यवाद आनी किडनी हांव जयंती आर नायक रिटायर्ड BSNL ऑफिसर रिटायर जातरी हाक बरें एक उमेद आसा म्हणून हांणी अवकाश दिलेले केला येस धन्यवाद येया भिवोया आता हसोया कशें करून पळया आता फर्स्ट हेनरी मामानी तेंगेले उतर उलोवका म्हणून सांगता दीस इज पिड्याच्या वेळार तुमी एक लोकांक दिल्लो संदेश भोव बरो आसा आनी हांव चिंता की आमचो सडावत हळद कलाकार आसात डायरेक्शन आमचो कांय गरजेक म्हूण दिसना कित्याक संभाशण ते चड आसल्यान तो हर एकल्यानी आपआपलें संभाशण भोव उत्तीम तरान आनी तो एक मॅसेज पास केला आमचो अभिनंदन केलेल्या तुमकां सर्वांक म्हजें अभिनंदन आनी एका डायरेक्शन दिलेले आमचे अरुणा भट तिकाय आभारी कित्याक असलेच आनीकी संदेश दिवचे लोकांक ह्या पिढये विशयन हें दिल्यार आनीक मस्त फायद्याक पडात आनी आमच्या कोंकणी लोकांक असो मस्त फायदो जायत म्हणली म्हजी आशा तुमकां हांव सर्वांट्यांनी बरें मागता विश ऑल द बेस्ट जागृती संदेश दिलेल तरी देव बरो म्हणटा म्हणून सांगतो असं आणि आता सतीश अण्णा कसं म्हणता तुम्ही कोंकणी सांस्कृतिक संघ कंग्रॅच्युलेशन्स इता मारी ते संघाच्यान हे एक कॉम्पिटिशन आसतना एक पार्ट घेवचेच पडला एक पार्टिसिपेट करचें निजावन संतोश आनी हे सब्जेक्ट तुमगेले प्रेजेंट सब्जेक्ट कंटेम्पररी ते मागीर लायक सिलेक्ट केला आनी पुरा जाणी सादारण एक्टींग पुरा जाणांनी लायक केला सो एक्टिंगा विशयी ना आनी डायलॉग लायक थ्रो केला दोग जाण मुरलीधर कामत आसाची एका नाटकांत पुरा जाणाले रोल भारी लायक जाला आमगेले मुरलीले तागेले अनुभव तांतू समज दिसता आशिल्ले आनी कॅप्टन मायन चंद करून लायक करून बरयला सो ऑल द बेस्ट मुखावेल कॉम्पिटिशन आनीक चड पंच म्हूण हांव आश पावता धन्यवाद सतीश अण्णा आता डॉक्टर मॉम हें स्क्रिप्ट पळयतना म्हाका एक काण उडस येता हें 5 बोटाक एक बटाट आयजल खंय हें बोट म्हळ्यार खंय हांव सोडो म्हणून कित्याक म्हळ्यार हांव नातला रे हें मुश्ट खंयचे हाता बल ना म्हणून तेच्यान तो म्हळ्यार खंय हांव होडो म्हणून हें तोर बेरडो हांव कोणाकय कसलें दाखोवंक गेल्यार हांव दाखोवका तुमी दाखोवचें जायना म्हणून ते मध्य बोट म्हळ्यार खंय आमी गेल्यान मलगड हांव होडो म्हळ्यार खंय कडेन रे रिंग फिंगर म्हळ्यार खंय व्हडलीक एक शुभ समारंभाक घालचे हें रिंग मिगेल बोटाक त्या निमित्त हांव होडो म्हळ्यार खंय सान बोट भारी बेजार आशिल्ली तागेलें कसलें पॉझिटीव ना म्हळ्यार खंय तो म्हळ्यार खंय आमी देवस्थाना वचया म्हणून देवस्थाना वचून पांय पडटाना फस्ट बोट सान बोट देवालाद्राक म्हळ्यार रे आमी कितले होड जाल्यार रे देवालाद्रा आमी सान हें एक मॅसेज तुमी दिला भारी संतोश विशय म्हळ्यार मागीर हांव डॉक्टर जाल्या निमित्त हे कोरोना टायमार कितले जाण कितले भिल्ले म्हळ्यार म्हाका विशय प्रॅक्टिकली गोत आसा सो कोरोना निमित्त तुमी एक मॅसेज लाय दिला जाल्यार तांचे आमी हास्य जाल्या निमित्त चिकेचे हास्याचे चिके चड सिलसिले लायक आशिल्ले जाल्यार
तुम्ही एक पॉझिटिव्ह जावन मरे केन्नाय कोरोना आयल सदना भिवका म्हणना ते कसकसल फॉलो करका म्हळ्यार एक मेसेज तांचो सिरसिला लायक इता म्हळ्यार मनशाक आज कोरोना फायट करूंक मेडिसीन इफेक्टीव तितली म्हणना आमगेली इम्युनिटी कसं जालें आमगे लायफस्टायल आनी आमगेलें मन आमी पुराय मोग करका आनी पॉझिटिव्ह थिंक करका कोणाकय वायट लेखूनच हेंच आमगेली इम्युनिटी वाडोवच्या हें जाता आसा मागीर कसं म्हणल्यार भिवच्यानच आमी कसं हें आसा काय लो आज एक वैरस आयला फाय आनी एक वैरस येता त्या निमित्त आमी भिनी म्हणजे आमगेले इम्युनिटी वाडता आमी एक जावन त्या वैरसा फायट करूं येता म्हणलें मेसेज तुमी दिला ताका धन्यवाद तुमी एक्टींग बरो भारी लायला ताका धन्यवाद दिता आनी मुखार आनी के लायक करा ते म्हणून हांव सांगून म्हगेले 2 उतरां भेट थँक्यू. धन्यवाद डॉक्टर माम. आता फायनल कमेंट आमगेले कासरगोड चिन्न मामा दाखोवन कोंकणी सांस्कृतिक संघ कोडेलांतू सुमार वर्ष दोन कोंकणी भाषा आनी संस्कृती खातीर काम करता आशिल्लें ऑर्गनायझेशन हांवूय तुमकां लागीं दुखून पळयलां. तुमगेले कॉन्सेप्ट हांव सांगल्या म्हणकेची तुमी येया हसया म्हणलें प्लॅटफॉर्माक कितलें सूट जाता म्हणून कोतना जाल्यार एक लायक मेसेज आशिल्लें एक सब्जेक्ट तुमी केल्ले खातीर हांव कॅप्टन माय म्हूण सांगून पॉप्युलर जाल्लेले तिगेलें नांव तें कोतना प्रभा मागीर एक अभिनंदन ह्या संदर्भार हे वेदिकेर बसून सांगता हांव. ती एक साधारण जावन एक वॉलंटियर जावन काम करता आशिल्ली तिगेले भितर एक नाटककारिणी आसा म्हूण सांगून म्हाका आजी कळलेलें ती महायोगू आनी महारोगू म्हणलेलें तें टायटल दोन आजी एक स्किट केल्लें हाका तिका वैयक्तीक जावन अभिनंदन सांगूंक हांव खूश पावता. आनी एक म्हाका खूश जाल्लें तुमगेलो कॉस्ट्यूम डिजायन हे कॉस्ट्यूम डिजायन एक तुमी हार्ट हे पुरो दिल्लेले थिएट्रिकल जावन ताका एक रिच लूक आसा जाल्यार तुमी ते केल्लेले कॅरेक्टर्स एक वास्ट मुवमेंट दिल्यार बॉडी मुवमेंट दिल्यार आनीकय भविश्य चांग जाता आशिल्ली की म्हूण सांगून म्हगेलें मन सांगता म्हळ्यार हेचे मुवमेंट पुरो वास्ट आशिल्ले मुवमेंट्स पुरो घाल्ले म्हण जाल्यार कोरोना म्हणले कुडले सगळे वास्ट ते तेगेले बॉडी मुवमेंट्स असल वास्ट मागीर कोणेय होड न्हय म्हणटर पुरा जाल्यार तितले कित्याक म्हळ्यार असल पुरो फॅन्टसी लेवलाचे पुरो कॉस्ट्युम्स जातना तसलेचे मुवमेंट्स काण घेतल्यार भविश्य चड अर्थपूर्ण जाता आशिल्ली की म्हूण सांगून आनी मुखा वयल तुमगेले आनी येवचे ए आशयांतू तुमगेले लायक हास्याक ಒತ್ತು दिल्लेले स्किट भविष्य करूं येता म्हळ्यार पूर जन लायक एक्टर्स अंत सांची मुरलीधर कामत एक गोविंदराय प्रभू मामा आनी पुरा कोणाले नांव सांगू हांवें करना प्रति एकलो आर्टिस्ट अंत आशिल्ले प्रति एकल्याने तांगे रोल चंद करून केला. चिन्नाणाले उत्तर म्हळ्यार आमकां पुराय जणांक मार्गदर्शन आशिल्लें तशीची चिन्नाणाक हें उतरा खातीर मस्त आभार मानताची. कोंकणी सांस्कृतीक संघ हांगा पार्टिसिपेट केलेले खातीर मस्त 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 आभार मानताची. मुखा वयले एपिसोडाक तिनी उर्वशीची देव करून देव म्हणून सांगतोची. येया हसया सीझन 2 आतां हें एपिसोडाच्या अखेरीक पावलाची. आमगेले महानिर्णायक जावन आशिल्ले तसले कासरगोड चिन्न मामाक मस्त मस्त आभार मानता. तशीची हेनरी मामाकय मस्त मस्त आभार. तशीची सतीश नायक मामाकय मस्त मस्त आभार मानताची. तशी कोंकणी साहित्य अकादेमीचो अध्यक्ष जावन आशिल्लो डॉक्टर मामाकय मस्त आभार मानताची. आयचे हें एपिसोड समाप्त करता. येदोळपळेन तुम्ही कोंकणी सांस्कृतिक संघ मंगळूरू हांनी प्रस्तुत केलेले एक नाटक. सो तांणी परफॉर्म कशें केल्लें जड्जसार कमेंट कशें आशिल्ले सो तांगेले घेवले माम कशें जाल्ले तुमी लेखल्यावरी परफॉर्मन्स पुराय कोर न्हू तुमकां खुशी जाली की आमी ते सब्जेक्ट कसो आसा ताका न्याय दिला म्हणून आमी लेखता म्हणून येई असो या कार्यक्रम कसो आसा हास्य कार्यक्रम ताका पुरक जावन आमी कितले न्याय दिला आमकां गोतना जाल्यार आमी त्या सब्जेक्ट मॅसेज जावन जनाक दिला म्हणून आमगेले आत्म सांगता म्हण आमी पुरो जनांनी तांतू त्या कॅरेक्टरा बग्गेचे आमी मस्त इनवॉल्व जावन पुरो सांगिल्लें आसा. टायम ती जड्जसार कमेंट बेस्ट मेळ्ळा. तांणी सांगिल्लें 100% करेक्ट कसं म्हळ्यार त्या सब्जेक्ट दोन तुमी दिल्ली न्हू त्या एक व्हड विशय जनाक आतां कालार तसले सब्जेक्ट जावका टायम ती लायक सब्जेक्ट दोन पंच दिवन केल्ले म्हण जाल्यार खंडिताक तुमी आनीक चड लायक करूं येता म्हूण कमेंट दिलें आमकां खुशी जाली पुराय नाकी. तुमी कशें सांगता म्हाका 2 विशय सांगपाक इश्ट पावता. एक कसं म्हळ्यार आमी प्रॅक्टीस केलेले खंय कितकी चंद जावन आजी वेदिकेर केल्ले हाजी एक
दोनीच कसं म्हळ्यार आमकां निर्णयकारान कसं सांगलां म्हळ्यार हें एक सब्जॅक्ट आसा पळय व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आयच्या दिसाक आनी हें हांगाचेर राबून हें तुमी मस्त कडेन करका त्या कॉर्पोरेशनान तांकां कॉन्टॅक्ट करून तें पुरा ते युट्यूबार की खंय खंय घाल न्हू ते प्रचार जावं जे म्हणून ते पळयतना तांकां खूश जाला म्हूण दिसता असं म्हाका. आतां इतले पळयलेची कोंकणी सांस्कृतीक संघात पंगडाचे तेंगेले कोरोनाचे विशयारी कशी आमी जागृत जावन उरका आनी तेंची परिहार कशी तशीच एक हास्यमय जावन आशिल्लें प्रदर्शन पळयलेची भारी अद्भुत जावन न्हू ते चलोन आयिल्लो आसा तितूंक लायक उतरां वरकीची आमगेले निर्णायकान दिलेलो आसा तशीची आयच्या हे एपिसोडाचे अखेरीक पावलाची कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी आनी ನಮ್ಮ टीव्ही हांगेल संघात मेळणो प्रस्तुत करता सन प्रीमियम येया हसया सीझन 2 पावर्ड बाय रुची आणि विश्वासा खातीर 19 आणि 80 इसवी दाखोवन ब्रँड जावन आशिल्ले तसले अरुणा मसाला आणि आयडियल आईस्क्रीम संतोष रायस भद्रावती लव मार्क ब्युटी सोप कॅल्सिब्राईट टूथपेस्ट अँड टूथब्रश 1000 लाईट्स आणि अमृत नोनी हांक पुराचे आभार मानतोची मुका वयले एपिसोडाक मुखार वयले दिवसाक आमी ಒಟ್ಟು मेळया थंय तनाक येया हसया सीझन 2 पयरी आमगे थंय सोयरे येवन आशिल्ले तांकां दळिता आनी पत्रड केलो मामा ते पत्रड कसो पत्रड गिब्ब्यार दवरला तशी लोडी लोडीच्या भितर वतास मामा वयल्यार मात्र वा हा लोडी मामा त्या पत्रड पानो विषय असो आनीक मागीर एक विषय निमगे हा ते सोयऱ्यान निमगे न्हू तुका पान ओ वय मामा ते अमेरिका वरू तांकां अमेरिका वय धा काटू जाय काही आजी जायना आजी जायना पाय पाय वय वय आज इतला जायना ते पाय पाय हसया सीझन 2 येया हसया